दीस सोमार नोव्हेंबराची 4 तारीख 2024. पयलें वाचप. सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2 वळ 1 तावन 14 पर्यंत. जर क्रिस्त थंय कसलीय बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगातावन येता तें उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा? जर आत्मीक एकवट तुमी कांयच दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मायपासान आनी कणवळायेन तुमी भरल्यात, तर एकच मोगान, एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळन म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा. स्वार्थांक पडोवन वा पोकळ दवलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचो सुस्वंत अदाय पळयनाकात. बगार हेरांचेंय बरेपण तुमी सोदा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 131 1 BCDE 2 आनी 3. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत गर्व ना, म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकायेची दिश्टी ना. व्हडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना. म्हजो हात पावना तसल्या कार्यांक हांवें घालूंक ना. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. खरेंच म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. आवयच्या हरद्यार न्हिदल्या दूद सडतल्या बाळशा बरी म्हजें काळीज शांती समाधानान जियेता. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. ये इस्रायेला, सर्वेस्पराचेर भरवोसो दवर, आतां आनी सदां सर्वदा. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 14 वळ 12 तावन 14 पर्यंत. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्यांकी तो सांगी लागलो, तूं कोणाकी बऱ्या फलाक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं, भावांक जावं, तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय. तवळ तुजें रीण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नितिवंताच्या जिवनपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाठी मेळटलें. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमी सडावत हेरांचें रीण फारीक करूंक आशेता. जर हेरांचें रीण आमकां फारीक करूंक जायना तर आमी पश्चाताप पावता आनी तांचो उपकार आमी सदांच मनान दवरता. आयचे सुवार्थेंत जेजू आमकां निस्वार्थी मनाची जावन दुबळ्या धाकट्यांतय आमचो उदारपण दाखोवंक सर्गींचें राज सोडूंक आपोवणें दिता. आमी करच्या हर एका संगतींत आमचो सुमुळ्ळो स्वार्थ आटापून आसा. हो स्वार्थ आमी सांडिजे. बरें करतना म्हाका कितें मेळत म्हणून केल्यार तांतूं कितेंच चुकून मेळना. हेरांक हांवें बरें केल्यार हेर म्हाका बरें करतले म्हणलें चिंताप घेवन हांव हेरांक बरें करतां तर ती करणी स्वार्थी जाता. देवान म्हाका बरें केलां देखून हांव हेरांक बरें करतां म्हणलें निस्वार्थी चिंताप. ह्या निस्वार्थपणान भरोवन आमी आदारच्या बरेपणाक आमकां मेळचें फळ नितिवंतांचें जिवनपण. तर आमी आमचो स्वंत आदाय पळयनासता पोकळ दवलते खातीर कितेंच करिनासता हेरांचें बरेपणा शोवया. नितिवंताच्या जिवनपणांत वांटेली जावया.